आमकां खबर आसा देशभरात रथसप्तमीक सूर्यदेवाचे जयंती अशी मनयली वता। आज ताचो जन्मदीस, त्या निमित्तान देशभर रथसप्तमी, सूर्यसप्तमी, सूर्यजयंती असे विविध नावां सूर्यनमस्कार घातले वतात। ताका आमी आज जागतीक सूर्यनमस्कार दिन अशेंय म्हणप। आजच्या निमित्तान आमी हांगा सगळे जमिल्ले आसा। क्रीडा भारती आयोजीत सूर्यनमस्कार योगाथॉन। आमकां खबर आसा सूर्यनमस्कार हो एक सर्वांग सुंदर व्यायामाचो प्रकार। सगळ्यांत सोपो, कोणीय करपाक शकता असो। ताका मोठ्या जाग्याची गरजूय ना। आपलें जितलें शरीर आसा तितलोच जागो त्या सूर्यनमस्कार घालपाक जाय पडटा। तर अशा पद्दतीन आज सूर्यनमस्काराचे आनी तशें देशभरात मकर संक्रांती ते सूर्यसप्तमी किंवा रथसप्तमी असे वेगवेगळे देशभरात कार्यक्रम घेतले वता, सूर्यनमस्कार घातले वता। तर अशा पद्दतीचो हो सूर्यनमस्काराचो कार्यक्रम आज आमी हांगा आयोजीत केल्ले आसा। आयज रथसप्तमीच्या निमित्तान आमी सूर्यनमस्कार योगाथॉन अशा पद्दतीचो एक कॉन्सेप्ट विचार मनान आयलो अक्षय आमशेकर ह्याच्या तकलेन। आनी तितूंतल्यान आमी असो विचार केलो की रथसप्तमी हो जो आमचो भारतीय संस्कृतींतलो एक म्हत्वाचो उत्सव आसा। मकर संक्रांत ते रथसप्तमी ह्या कालावधीमध्ये आमी सूर्यनमस्काराची स्तुती, सूर्यनमस्काराचे प्रॅक्टीस करप आणि जाता तितकी म्हणजे प्रत्येकाच्या इच्छाशक्तीनुसार 13 सूर्यनमस्कार पासून जितके आपूण ह्या कालावधीन घालूं शकता असो काउंट आमी काल मेरेन म्हणजे 24 तारखे मेरेन आमी आमकां रजिस्टर करात अशें म्हणून सांगलेलें। आणि आज रथसप्तमीच्या निमित्तान हांगासर सांखळे मल्टीपर्पज हॉलान आमी 1008 म्हणजे इंडिव्हिज्युअली प्रत्येक मनीस 1008 मॅक्झिमम 1008 सूर्यनमस्कार घालचो अशा पद्दतीचो विचार आणि त्या पद्दतीन आमी हांगासर आज हे आयोजन केल्लें आसा। म्हाका म्हणजे मनापासून बरें दिसता की सूर्यनमस्काराचो प्रचार आणि प्रसार ज्या पद्दतीन म्हणजे आमी फक्त एक तेका धार्मीक वलय न दिता तो एक सर्वांग सुंदर आणि ऑलराउंड म्हणटात तसो व्यायाम प्रकार आसा। फक्त फिजिकल फिटनेस वाडोवपा खातीर न्ही तर तेज्यातून ब्रिदींग प्रॅक्टीस किंवा आपले मेंटल टफनेस किंवा मेंटल स्टेबिलिटी जी आसा ती वाडोवपाक अशा पद्दतीच्या मॅरेथॉन किंवा एन्ड्युरन्स प्रकारान जर आमी स्वताक जर गुंतवून घेतले तर येणाऱ्या ह्या ज्या काळान आमकां टेन्शन, स्ट्रेस किंवा एन्झायटी, स्लीप डिसऑर्डर्स अशा पद्दतीचे जे त्रास आसात, जे नैराश्याच्या रिलेटेड जे त्रास आसात तितूंतल्यान आमकां स्वताक ओवरकम करपाक चांगल्या पद्दतीन पावतले अशें म्हाका दिसता। हांव क्रीडा भारतीच्या वतीन आणि समस्त हे जे आज सूर्यनमस्कार घालपाक हांगासर जे लोक येयल्ले आसात तेंचे हांव मनापासून अभिनंदन करता आणि तांकां ते प्रेरणादायी ठरतले अशें म्हाका नक्कीच हे जाता।